भावनो आनी भयणीनो, परत ह्या मंगळारा दीस जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पून दिल्ल्या ह्या पून शेतांत सोमयाच्या अजारपणांत रावोंक, ताचो आदार सोदूंक, आमची मागणी भेटोवंक, ताचें आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक एका कुटुंबा भाशेन आमी सांगाता जमल्या. आमचो सोमी आमचो मोग करता. आमी ताका पळोवचें आनी ताणें आमकां पळोवचें. केदें व्हरतें भाग आयच्या ह्या सकाळींच्या वेळार आमकां अरियेकल्याक फावो जाला. तर हो सगळो वेळ संपूर्ण रितीन सोमया खातीर दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्यो सर राटावळी पयस कर. सोमयाच्या अजारपणांतच संपूर्ण रितीन मेतेर जावंक आमकांच आमी पवित्र आत्म्याची ससाई मागया. ज्या केवाच्या जिवितांत आशिर्वाद जाल्लो तोच जेजू आमच्याय अरियेकल्याच्या जिणयेंत आशिर्वाद जावन आसा. आमच्या कुटुंबाच्या जिणयेंत ताणें केलां सर बरेंपण. तोच सोमी बरेपणान भरुल्लो. सदांच आमी ताचे सांगाता रावोंक जाय, ताची स्तुती करी जाय. अशें ताचे तावन आमच्या जिणयेक प्रेरण सोडूंक तो आमकां उलो दिता. तर हो थोडो वेळ स्तुती गायनांनी आमी करसूंक प्रयत्न करया. म्हज्या उपरांत म्हणा, अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू. आमच्या समकाराच्या त्याच सोमयाची परत आमी स्तुती करया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन गावया गीत तुजो मोग करता. तुजो मोग करता सोमया, तुका अर्गां दिता कनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन करता सोमया, सगळं वंदिता कनिया. आराधन करता सगळं वंदिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन करता सगळं वंदिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मारून गेला तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मारून गेला तुझ्या सोमिया तुझ्या देवा तुझ्या सोमिया तुझ्या देवा तुझ्या सोमिया तुझ्या देवा तुझ्या सोमिया तुझ्या देवा हालेलुया 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 अर्गा जेजू ओगलाब जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू ओगलाब जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 आम्ही उभे राहुल्याकडे तावनूनसो कीर्तनाची उतरां आयकोवया मोगाच्या नो कीर्तन 130 साम 139 अंतू देव सर जणार मुडलें सत आमच्या गमना काडटा तर हें कीर्तन म्हज्या उपरांत तुमी सांगची ही कीर्तनाची उतरां तरी एक उतर जावन आसा सोमियाचें तें उतर आमकां प्रेरण दिवचें आसलें म्हज्या उपरांत तुमी एकल्यांनी सांगचें जावन आसा सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय तें तूं जाणाय पयस तावन पयस तावन म्हजी चिंतना म्हजी चिन्ह तुका कळीत आसात तुका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटां हांव चलतां आनी आड पडटां तें तूं पळयताय तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात म्हज्या जिबेर म्हज्या जिबेर उतार आजून ना तरी उतार आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय हें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय अजली विजमीस जणवाय तुमी सनवाय म्हज्या गिन्याना भायर म्हज्या गिन्याना भायर ती इतली उंच ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना म्हज्यान ती आटापूंक जायना तुज्या आत्म्यांत हांव न्हू तुज्या आत्म्यांत हांव न्हू हांव गई म्हूण वचो हांव खंय म्हूण वचो तुजे मुखलो तुजे मुखलो हांव गई म्हूण पळापळ घेव हांव खंय म्हूण पळापळ घेव सरकार हांव सडान जाल्यार सरकार हांव सडान जाल्यार थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आडपडान जाल्यार पाताळांत हांव आडपडान जाल्यार थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय फांत्याचे पाकाटे लावन पंथाचे पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार हांव उबान जाल्यार दर्या पलतोडी वचून दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार हांव वस्ती करून जाल्यार थंय सरी थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो म्हाका घट्ट धरतलो काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परजळटा आनी रात दिसा बरी परजळटा म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या उदारी तुवें म्हाका विणलाय म्हज्या तुज्या आवयच्या उदरी म्हाका तुवें विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां देखून हांव तुका अर्गां दितां विस्मीत तुजीं कृत्यां विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा हें हांव खरेंच जाणा
गुप्ती मुजी आकारणी जाल्ली तेन्ना गुप्ती म्हजी आकारणी जाल्ली तेन्ना पृथ्वेच्या गुंडायेंत पृथ्वीच्या गुणायेंत मुझे विणाप जालें तेन्ना म्हजे विणाप जालें तेन्ना मुजी गडावळ तुका गुपीत नातल्ली म्हजी गडावळ तुका गुपीत नातली आकारावीण असलेल्या म्हाका आकाराविने असलेल्या म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो तुझ्या दोळ्यांनी देखलोय सगळे मुझे दीस सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकांत बरोवन आसले तुझ्या पुस्तकान बरोवन आसले तांचो आराम जावच्या आदींच सो आराम जावच्या आदींच ते निर्धारीत जाल्ले ते निर्धारीत जाल्ले तुझी चिंतना तुझी चिंतना म्हज्या गिन्याना कितली कठीण तुझ्या गिन्यानान कठीण कठीण ती कितली आगाणीत ती कितली आगानीत हांव ती मेजीन जाल्यार हांव ती मेजीन जाल्यार ती रेवे प्रास चड आसात ती रेवे प्रास सोड शेवटाक हांव पावान जाल्यारी शेवटा कंपावान जाल्यार तुजे सोवेन्स हांव आसतलो तुझे सगळे साम आसतलो कोट्या मनशांक कोट्या मनशाक तुवें जिवेशी मारलें जाल्यार तुवें जिवेशी मारलें जाल्यार कितलें बरें जातें कितलें बरें जातें जुलमी मनशानो जुलमी मनशानो मुझे सरशिले पयस सरा म्हजे सरशिले पयसरा विकटायेन ते तुजे विशीं उलयतात ते म्हजे विशय उलयतात आनी तुज्या येवजण्यांची ते पर्वा करिनात आनी ते म्हजे येवजणेची पर्वा करिनात तुजो द्वेश करतेल्यांचो तुजो द्वेश करतल्यांचो आमी द्वेश करता न्हय हांव देश करता न्हय तुजे रूप राडटात तुजे रूप राडटात तांचो म्हाका कांटाळो येता न्हय तांचो म्हाका कांटळो येता न्हय भिरांकूळ द्वेशान विरांकुळ द्वेशान हांव तांचो द्वेश करता हांव तांचो द्वेश करता ते म्हजेय दुस्मान म्हूण लेखता ते म्हजे दुस्मान म्हूण लेखतात देवा देवा म्हजी परीक्षा कर म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे आनी म्हजें काळीज ओळखून घे म्हजी तपासणी कर म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे आनी म्हजी चिंतना ओळखून घे हांव वांगटे वाटेन चलतां घी म्हूण पळय हांव वांगडे वटेन चलतां घे म्हण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या वाटेन आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर म्हाका सोलोवन व्हर मोगाच्या नो आमी आत्तांच उसारलीं तीं किर्तनकाराची उतरां किर्तन 130 आनी 9 Psalm 139 देव सर जणार देवाक सगळें साध्य म्हणलें ह्या किर्तना मुखांत्र किर्तनकार आमच्या गामाना काडटा आवयच्या गर्भान जल्मोवच्या पयलेंच देवान आमकां आकारलो आमच्या जिणेंत कितें जावंक आसा तें सगळें देवान पयलेंच निर्धारीत केल्लें आमकां कितें कळीत ना तें सगळें देवाक कळीत आसा देखून आमी म्हणटा देव सर जणार देव सर पोसणार आनी सांबाळणार देव आमची जतन घेता देवाक कळीत नातलें कितेंच ना म्हाका आनी तुमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना साबार संगती कळीत नात थोडे फावटी आमी कळीत आसा तशें हेरांक सांगता जावंक पुरो पूण आमकां जायत्यो संगती कळीत नात आमी ह्या संवसारांत शिकचेत आसलें हांवें आनी तुमी जायते सोमयात हांव शिकोवंक आसा सोमयाच्या सांगातपणांत रावचेंच व्हरतें भाग सोमयान आयच्या ह्या सकाळींच्या वेळार आमकां फावो केला तर आमी सोमया मुखार खालती रावया कित्याक हें सगळें आमचें जिवीतच सोमयान दिल्लें एक धर्मार्थ तेणें हांवें आनी तुवें म्हूण न्हू ह्या संवसारांत हाडिल्लें कितेंच ना हांव आनी तुमी जल्मोन आयिल्ल्याव आमच्या आवयच्या गर्भांत हांव न्हू आमी विणगी आसल्याव आमी कितेंच आण येवना ह्या संवसारांत जें कितें जल्माल्ल्या दिसांत हांव न्हू आज म्हणसर म्हज्या आनी तुमच्या जिणेंत घडलां जाल्यार तें देवाचें एक व्हरतें अजाप देवाचें व्हरतें बेसांव तर आमी सदांच त्या सोमयाक शरणागत जावया आमचें सगळें जिवीत त्या सोमयाक समर्पून दिवया सोमी नातलो जाल्यार हांव आनी तुमी हांगासर आसते नांव ताच्या येवकारिस्ता मुखांत्र ताचें दर्शन तो आमकां दितें आसा एक ल्हानशा उंड्या रुपार तो ताकाच लिपोवन आसा ताचें दर्शन आमकां दिता कितें व्हरतें भाग मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां सोमया सांगात रावचें तर परत ताची आमी स्तुती करया ताच्या नांवाक आमी महिमा गावया म्हज्या उपरांत तुमी सांगचें आमची जबाब आमी तुका वंदितांव जेजू जेजू आमच्या सोमया आनी देवा जेजू आमच्या सोडवंदारा जेजू आमच्या मेस्त्री जेजू आमच्या जिवा जेजू आमच्या सुका जेजू आमच्या मेस्सिया जेजू आमच्या इस्टा जेजू आमच्या बरवोशा जेजू आमच्या दैरा जेजू आमच्या सर्वा
जेजू जिवंत देवाच्या पुता, जेजू मनशा पुता, जेजू मवोन्नताच्या पुता, जेजू दाविदाच्या पुता, जेजू नाझरेना, जेजू वाट सत आनी जिविता, जेजू सर्ग संवसाराच्या राया, जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू पास्काचे शेळये, जेजू दुलोप सैर्या, जेजू कत्नातलेले शेळये, जेजू आल्फा आनी ओमेगा, जेजू सर्गींच्या उंड्या, जेजू जिविताच्या उंड्या, जेजू संवसाराच्या उजवाडा, जेजू सर्गाच्या सावये, जेजू जिविताचे झरी, जेजू काकुळतीच्या दर्या, जेजू संवसाराच्या बचावे. थोडी मिनूट आमी मौन रावून आमच्या काळजांत तावूनचो मौनपणी सोमयाची स्तुती करुया. सर जणार जावन आसच्या आमच्या सोमयाक परत आमची स्तुती आमी करुया. तुमच्या गितां बुकांत व्हडल्या बुकांत पान 75. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮುಕ್ತಿಯಾದಾತನನು ಭೂಸ್ವರ್ಗ ರಾಜನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮುಕ್ತಿಯಾದಾತನನು ಭೂಸ್ವರ್ಗ ರಾಜನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನನು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಪುತ್ರನನು ಕನ್ಯೆಯ ಕುವರನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮೇರಿಯ ಪುತ್ರನನು ಕನ್ಯೆಯ ಕುವರನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಪಾಪ ವಿನಾಶಿಯನು ಮೃತ್ಯು ವಿಜಯಿಯನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. सोमयाची स्तुती करचें आमचें भाग वयमो. सोमयान फावो केल्या शिवाय खंयचेंय आमकां फावो जायना. आज हांव आनी तुमी हांगासर सोमया सांगाता रावोन ताची स्तुती करता जाल्यार हें सोमयान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. फाटल्या 2-3 दिसांत हांव जायतो पावस येता. थोडे कडेन जायती लुकसाणी जाल्या जाल्यार आमी इतल्या व्हड संख्यान ह्या पावसा मदें सोमयान इल्लोसो आसोर दिला.
देखून आमकां सोमयाची स्तुती करूंक आज साध्य जालां. देव सगळें आमच्या बऱ्याक पडचे बरींच करता. आमी जायते फावटी आमच्या जिणयेंत कंत करता, बेजाराई उसारता, कश्ट नश्टा विशांत उलयता. आमकां परच्या आराधना वेळार जेजून पाद्र्यापान सांगिल्ल्या बरी आमी लेका व्हरते कश्ट करचे सारकें न्हय, तें वेस्टच म्हूण सांगयेत म्हूण सांगिल्लें आसा. देखून मोगाच्या न्हू आमच्या जिणयेन मेळचे हर एक कश्ट सोमयाच्याच पाशांवाचो एक वांटो म्हूण आमी स्विकार केलो जाल्यार आमच्या कश्टांत आमकां ती रसाण मेळटली. सोमया सांगाता जियोंक आमकां साध्य जातलें. तर थोडी मिनटां मावून रावून आमच्या जिवितांतले हर एक कश्ट जेजूक आमी समर्पून दिवया. कितें सगळें आमच्या जिणयेंत उणेंपण आसा जावंक पुरो आमची पिडा शिडा आमची बेजाराई हें सगळें एक घडी बरो जेजूक आमी समर्पून दिवया. आमची जबाब जावं दी आमचे सांगाता राव सोमया. पिडेंत आसतना अनवरांक सांपडटाना एकसुरी जाताना निराशी जाताना बावडटान दंडळटाना दूख सोसूंक मेळटाना कश्टांक सांपडताना समस्यांक बली जाताना जिणयेंत सोलवताना रिणांत बुडताना आर्थीक समस्ये दोसताना कुटुंबान शांती समाधान नास जाताना अपप्रचार जाताना वायट आयकूंक मेळटाना दुरसण्याक टिकांक गुंडी जाताना पातकाक सांपडटाना दिसपडटो ग्रास सोडूंक कश्ट भोगतना मोगाच्यांनी सांडटाना उतार प्रायेक लागून कोणशाक पडटाना हेरांक वजें जाताना वायट सवयांक सांपडटाना एक घडी बोर परत आमच्या जिणयेंत जावचे हर एक कश्ट पिडा शिडा समस्ये जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. देवाक खंयचेय समस्ये न्हय, देव आमकां सगळें दिता त्या त्या वेळाक सरी जावन आमचो विश्वास आमची पातयणी सोमया थंय दवरया. एक घडी बरो आमचे हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. बावडटान पातयणेन विश्वासान ह्या घडी आमकां कितें गंत बेजाराय आसा, कितें उणेंपण आमच्या कुडींत आमच्या जिणयेंत आमकां भोगता तें आमी जेजूक सांगया, जेजूक समर्पून दिवया. जेजूक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. तसो जेजू आमकां ताच्या बेसांवान भोगता, तो आमकां आपडटा, तो आमकां गूण करता, तो आमचो सोमी. आमच्या मागण्यांक तो कान दिता. आमी एकसुरे न्हय, आमच्या जिणयेंत ताचो आदार निरंतरी आसा. तर पातयणेन आमच्या जिणयेंत कितें उणेंपण आसा तें धैर्यान सोमया लागीं सांगया. सोमया कडेन सांगूंक आमी भियेवचें नाका, कित्याक सोमयान सांगलां हांव तुमचे सांगत आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत. त्याच सोमया थंय आमी सांगया कसली कंत बेजाराय आमच्या मोतींत आसा, कितें तो समाजचो आमकां दोसता, आमच्या जिणयेंत आसलें शांती समाधान आमी त्या समस्या वरवीं ओगडावन घेतलां तें आमच्या मोती काडया, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. सोमी सगळें जाणा म्हणून आमी किर्तनांत आयकलें, ताचे जावन आमी कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. देखून ह्या घडये आमकांच जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. ह्या पुनशेतांत हांव मिसाचें बलिदान जावन येता आसतना संतोशाच्या काळजांनी बरोवन आमी पाटिया. कितें जडाई वचें अन्न हांगासर आमी जेजूच्या पांयां तळा आयल्या, तें वचें ती जडाई जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. त्याच सोमयान सांगिल्लें आसा
ह्या सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. तर त्या सोमयाच्या सांगातपणांत आमी रावया. आमच्या जिविताचें हर एक संगत जेजूक समर्पून दिवया. समर्पून दिवया आमकांच संपूर्ण रितीन आमच्या तकले तावन पांयां पर्यंत आमची सगळी कूड खंयसर उणेपण आमकां भोगता थंयसर तें जेजूक आमी समर्पून दिवया. जेजू आमकां आसा तशें स्विकार करता. आमच्या जिणयेचें समर्पण ह्या घडये करया. व्हडा बावाडटान आनी बरवोशान बरोवन ह्या पुणशतांत आमी आयल्या. आमी मागल्लें सगळें देव दिता आनी आमकां कितें गरज आसलां हें सगळें देव फावो करता. पूण आमी ताचे लागीं मागा जाय. आमी ताचे थंय विश्वासान रावा जाय. आमची जिणी आमी दिसान दीस बरी करी जाय. कितें आमच्या जिणयेंत वायट आसा, पातकां आसात, तें आमी त्या पातकांचें आमी बोगसाणें मागोवंक जाय. सोमयात हांव बेसांव आमी जोडी जाय. तें आमकां हर एकल्याक हर एका घडये गरज आसा. तर ह्या घडये आमच्या जिविताचें संपूर्ण रितीन समर्पण करया. आमचें कुटुंबांत आसची आमचीं भुरगीं, कुटुंबांत आसची मालगडी, प्रायवंत, परगांवांत आसची आमच्या कुटुंबाचे सर सांदे, सगळ्यांक आमी जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. समर्पून दिवया. आयच्या ह्या आराधनाक हांगासर हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. सदांच आमी सोमया सारकीं जावच्याक, सोमयाचें मोन आनी काळीज आमचें जावन आमी जियोवच्याक सोमयाच्या आदार आमी मागया. ताची स्तुती आमी करया. थोडी मिनटां आमी मौन रावया. त्याच सोमयाक आमकां आपडूंक आमी सोडया. आमी सर्व उबी रावया. उबी रावन आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. गावन गीत सगळोच जेजू समर्पिता. संपूर्ण मनान, संपूर्ण काळजान आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया.
आशीर्वाद मुझेर दवर सर्व सावधीता सर्व सावधीता सगळं स्माका सर्वनारा हांव समर्पिता सर्व सावधीता सर्व सावधीता सगळं स्माका सर्वनारा हांव समर्पिता. सोमयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू वगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू अर्गान जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या नो सोमयाक आमकांच आमी समर्पून दिवया परत. या घडी आमी प्रत्येक रितीन मागया मणिपुरांत कश्टोंच्या आमच्या भावंडां खातीर. फाटल्या दिसांनी आमी मौन रितीन प्रतिभटन केलें. सगळ्या भारतांत ह्या विशयांतच ह्या दिसांनी उलोवन आसा हांव. प्रतिभटन सगळ्यांतल्यान जातें आसा. कसलें प्रतिभटन केलें जाल्यार प्रतिपड लापचो सोमयात हांव कश्टोंच्या मणिपुरांतल्या सर आमच्या भावंडांक ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. बावडटान आमी मागया ह्या राज्यांत बेगीनच शांती समाधान रास जावं दी. थंयसर आसलें सर रितीचें पोटेपण आखेर जावं दी. मनशांनी मनशा गौरव दिवन दोनी समुदायाच्या लोकांनी एकामेका मानान गौरवान लेखून दिसपट्टी तांची कामां बऱ्या रितीन जावंक सगळो राज्य अभिवृद्धीच्या दिशेन मुखार वचोंक सगळ्यांनी सहकार दिवच्या खातीर देव थंयच्या सगळ्या लोकांची मनां परिवर्तन करून दी. थंय जिवच्या सगळ्या लोकांक सर समुदायाच्या लोकांक ल्हानांक व्हडांक आडाळतेंत आसच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांक राजकीय मुखेल्यांक ह्या घडये जेजूच्या दैवीक पांयां तळा आमी समर्पिया. तांचे खातीर आमी मागया सोमया ह्या राज्यांत शांती समाधान रास जावं दी. तूं शांतीचो कुवार जावन गर्दनाच्या कावणेर जल्माल्लोय आनी तुज्या जल्मांतय गवळी संतोसले. सर्गीचो दळबार महिमा देवाक अति उन्नती म्हणलें गायन ताणी केल्लें. आनी अशें तुजो जल्म ह्या संवसाराक शांती हाडून आयिल्लो आनी तुजें सगळें जिवीत शांतीचो कुवार म्हणून आमकां कळीत करता. आमच्या मोगाळा शांतीच्या कुवारा जेजू ह्या सगळ्या कश्टोंच्या मणिपुरांतल्या लोकां खातीर आज आमी बावाडटी सगळीं दिंबेर आसांव तुका समर्पून दिता. तुका असाध्य जावचें कितेंच ना. खिणा भितर सगळें करूंक तुका साध्य आसा. ह्या कश्टोंच्या लोकांची तूं बिरमोत पाव. तुज्या इस्रायल परजेची तुवें बिरमोत पावुल्लोय. पारावेच्या गुलामपणांत ती कश्टात आसतना आरण्यांत ती लांब पोयण करता आसतना तूं तांच्या सांगात आसलोय. ती तुका पुरपुरली जाल्यार तूं तांचे थंय विश्वासी रावलोय. तुज्यो पासोण्यो तुवें ह्या लोकां मुखांतर जारी केल्योय आनी तूं जावन आसाय तांचो देव म्हूण तुवें कळीत केलें. आज परत ह्या मणिपुराच्या राज्याच्या सर लोकांक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पून दिता. थंयसर शांती रास जावं दी. शांती स्थापन थंयसर रास जावं दी. सोमया तुजी काकूळट ह्या लोकां थंय दाखय. कोणें पुरो वायट केलां थंयसर तांची मनां परिवर्तन कर. तांणी कानुना प्रमाणे चलोवंक शरणागत जावंक तांकां आनी तांच्यो जिणयेच्यो वांगड्यो वाटो सांडून बरेंपण करूंक तांची मोत तूं उजवाडाय. ह्या सगळ्या लोकां खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसांव
तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सगाता स्त्रियां भितर तूं सुदी आनी सदैवी व्हड तुजे कुशीचेर येसू भाग्यवती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सोमयाच्या सांगातपणांत आमी आसाव आमच्या खातीर आतां आमी मागया जें कितें आमच्या जिणयेंत उणेंपण आसा जें कितें आमच्या जिणयेंत अडकळी आसात आमच्या पाताक आमचो राग मोसोर द्वेश सर रितीचें उणेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा तें जेजूच्या दैवीक पांयांतळ आमी समर्पून दिवया नितळ मोनाची जावन उदार मोनाची जावन सोमयान आमकां दिल्लें तें मिसांव संतोष भरीत हर एक दिसा पयलें आमच्याच कुटुंबान करूंक आमी फुडें सरया ह्या घडी आमी मागया कोणें पुरो आमकां तांच्या खातीर मागोवंक सांगलां कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणीचो उडास काडया प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मालकडया प्रायवंत भावा भयणींक अंतुळणार आसच्या सर आमच्या भावा भयणींक मारणांतीक पिडेंक लागून कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींचो उडास काडया जेजूच्या पांयांतळा तांकां समर्पून दिवया आमचो जेजू क्रिस्त दैवीक वैज जें कितें बावडटान आमी मागता तें सगळें तो आमकां दिता बावडटान ह्या घडये मागया कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां ताचो उडास काडया तांचे खातीर मागया आयसीयूंत साबार आमची भाऊ भयणी आसात तांकां दोस्सो जेजू आपडून दी गूण करून दी म्हूण मागया साबार जाणां जिणये सांगात्या खातीर अत्रेगून आसात बऱ्यो सैरीको मेळोवन दीत म्हूण आमी मागया काजारी जोड्या मोदें माया मोगू शांती समाधान रास जावच्या खातीर आमी मागया इस्कोलाक वेची आमची भुरगीं मौल्याधारीत शिक्षण जोडून कुटुंबाक आनी समाजेक अलंकार जावं दीत म्हूण मागया आमच्या ह्या जगां खातीर धार्मीक भावा भयणी खातीर सोमयान तांकां दिल्लें तें मिसांव प्रामाणीक रितीन करन बरी देख तांच्या लोकांक दिवंक भाग्यवंतपणाचें जिवीत तांणी जिवोवच्या खातीर तांच्या खातीर आमी मागया आमकां सर रितीनी कुमोग करच्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया कोणा लागीं आमकां राग आसा द्वेश आसा त्या आमच्या भावा भयणीक ह्या घडये जेजूच्या पांयांतळ आमी उबारया जेजू बोगसण्याचो दातार ताणें सगळ्यांक बोगशिलें तर म्हाका आनी तुका कित्याक बोगसूंक कश्ट जातात ताचे लागीं मागया कृपा आमी मागया आमच्या भावा भयणी थंय राजी जावंक फुडें सरया जावंक पुरो आमच्या मदें जायत्यांक जाग्याचे समस्या आसात ल्हानशे विशय आज व्हडले पर्वता तेगीत जाल्यात आमचे सगळे समस्या आसात देव सगळे जाणा खंयसर की आमी बोसाचे एकामेका उलय उलयल्यार मात्र समस्यांक पर्याय मेळटा आमचेच राजांक काडकोन बसल्यार खंयच्या समस्यांक पर्याय जायना तर सगळे आमचे समस्ये ह्या घडये जेजूच्या पांयांतळा आमी घालया राजी संताना मुखांतर कसले जाग्याचे समस्या आसल्यार इत्यार्थ करूंक फुडें सरया आमकां हर एकल्याक जाय बरें मन खंयसर बरें मन आसा थंयसर देव आसा खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा खंयसर बोगसण्याचो मनोभाव आसा थंयसर देव अजापां करता तर आमच्या सगळ्या गरजो जेजूच्या पांयांतळा आमी समर्पून दिवया आमची पिडा शिडा आमच्या जिविताचे कंत उस्के पुडाराची कंत सगळे समस्ये ह्या घडये जेजूच्या पांयांतळ आमी घालया तसो दैवीक वैज आमकां ताचें बेसांव दिता आसतना आमकां तो आपडटा आमकां तो गूण करता पातयेणेन मागया पातयेणेन मागया जेजू लागीं जेजू ह्या घडये म्हाकाच तुका हांव समर्पून दिता म्हज्या जिणयांतले कसलेय कश्ट तुका ते कश्ट न्हय तूं सगळें करूंक जाणाय सोमया ह्या घडये पातयेणेन भुरग्या सारक्या भावार्थान म्हाकाच तुका समर्पून दिता सोमया म्हाका तुजें बरें कर म्हज्या जिणयांत कितें आसलें उणेंपण तुज्या पांयांतळ हांव समर्पून दिता सोमया म्हाका तुजो आदार दी म्हाका तुजें बरींच कर मोगाळ काळीज म्हजे थंय रोसून दी पेल्या थंय तुका पळोवंक कुटुंबांत शेजारा वाडयांत शांती समाधाना खातीर रास करूंक कालतें जावंक आनी तुवें म्हाका दिल्लीं तालेंतां
पेल्याच्या बरेपणा खातीर गळसूंक कशें भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितांत जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी सोमिया. सोमियाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया. ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, प्रत्येक रितीन सांजू हांव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो. परत मंगळारा दिसा आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आज पावस आसल्यार संकोच व्हड, कित्याक भुरगीं आसात इस्कॉल ना. एका कुशीन संतोश इस्कॉल ना आनी एका कुशीन आमकां पात्रांक मान करूंक एक अवकाश मेळ्ळो म्हणून. कितेंय जावं, आज एक वर्तो दीस
सोम्या जेजूच्या आपोस्तलाचो सान जाकोबाचें फेस्त आनी ह्या फेस्ता संदर्भी आयचो संदेश जावन आसा सेवेद्वारी मुखेलपण. कोणी वर्तो जावंक आशा येता जाल्यार ताणें कालतो जाय, ताणें सेवा करी जाय, गुलाम जाय. नव्यांचो शिकप, आमी वर्तो म्हणटा आसतना वयर बसो जाय, बरें बरें जेवी जाय, तसलें चिंता. पूण सोम्याचें चिंताप पळया. वर्तो जाय जाल्यार कालतो जाय, ल्हान जाय, धाकटो जाय, सेवा करी जाय. चडतीक विवर आयच्या प्रसंगांत आमी जाणा जातले आनी हो संदेश खालतेपणाचो सेवेचो आमच्या जिवितांत जियोवंक आजतावन प्रयत्न करचें. आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचो उडास काडून आतां आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत तुगे वचनांत सांगपार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुज्या धर्मदुतां भितरलो पयलो भगवंत जाकोबाक तूं वेंचलोय.
ताचे साक्षे वरवीं लजे आनी भिरांती विणे भवार्थ परगट उचारूंक आमकां धैर्य मेळ्ळो आनी ताचे विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्थायेन तुजी चाकरी करूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो असली उतरावृत्ती पदवी आमचे तावन न्हय बागार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता खरी एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कांगाल जायना वाट कळनासतना अनकरान सापडताव तरी निराशेन बुडाना आमी दगदनी भोगताव तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना जायते फावटी आमी धर्नीक शेवटाताव तरी मरना जेजूचें जिवीत आमचे कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडीन आमी सदां वावयता जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणयेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केन आमकांच आमी सोडून सोडटा तशें म्हळ्यार आमचे थंय मोरान आपलें काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा हांवें सतमांतलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणी आसून आमी सतमानताव देखून आमी उलयताव आनी जेजूक जिवन उठयलोलो तो सुदेव आमकां जेजू सवें जिवन करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर उरतलो म्हूण आमी जाणाव पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे मायेमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली देवाचें उतार हें देवाची वडपकार परत्यान सियोनाक हाडलें तेन्ना आमकां तें सोंपानशें दिसलें तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटालो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी वळटालीं गितां कायांगी दानी करतात लोक
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरसी आयली आनी ताच्या पांयां पडोन एक उपकार मागा लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें आनी ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोग पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसयतलोय म्हणून म्हाका बास्ती. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें ठरावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या दोग भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सरसी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवा चाकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा चाकरी करूंक आनी समेज तांचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हण आयला. देवाचे उतर. वाकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो, भोव अपुर्बेसो दीस आयचो. सुमया जेजूच्या आपोस्तला पैकी एकलो जाकोब व्हरतो ताच्या फेस्ताचो दीस. कटील फिरगजेंत संभ्रम, कित्याक कटील फिरगजेचो पात्रोन तो. ह्या मनशा विशयी इल्लें जाणा जावचें आमी बरें म्हूण म्हाका भोगता. जाकोब सोमया जेजूचो फर्स्ट कझिन. जाकोबाची आवय सालोमे आनी मरी बुबैण म्हणून सांगतात. जाकोबाचो भाव जुवांव. जाकोब आनी जुवांव दोगी जेजूक लागशिले. जुवांवन जेजूच्या हरद्यार मातें तेंकल्लें निमाण्या जेवणाच्या वेळी. तोच जुवांव. हे दोगी जण जेबेदेवाचे पूत. जेबेदेवाक गडगडो म्हणटाले. गडगड्याचे पूत म्हळ्यार जेबेदेवाचे पूत. भविश्यात ताणें उलोवचें गडगड्या बरें आसलें, खडक्क उलयतलो म्हूण चिंता हांव. नाजाल्यार गडगड्याचे पूत म्हूण कितें म्हणचे. ताणें उलयतना हालताले कशें गडगडो येतना हालता पळय तशें. म्हणजे उलोवच्यांत बारी स्ट्रॉंग म्हणून अर्थ तो बापय. वृत्तेन ते मासली पागचे पागी. आनी जेजून तांकां आपयिल्लें त्या दर्याच्या तडीर जाळां समा करतना हे म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या वेळार गेल्ले. जेजूच्या मोगाच्या तेगा सेसां पैकी जाकोबी एकलो. पेद्रो, जाकोब आनी जुवांव. हें पवित्र पुस्तकांत आमकां स्पश्ट कळटा. कित्याक म्हळ्यार ताबोर पर्वताचेर
रुपांतर जाता आसतना तेगांक मात ताणें लागीं आपण व्हेल्ले ते तांतलो एकलो जाकोब जायराच्या दुवेक जिवंत करतना थंयसर रुमा भितर तेगांक मात्र आपण व्हेल्ले तांतलो एकलो जाकोबूच जेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करूंक तो भितर वता आसतना मळ्याच्या भितर ताका लागशिल्ल्यान तेगांक ताणें आपण व्हेल्ले तोय तांतलो एकलो जाकोब हें दाखोवन दिता की जाकोब जेजूच्या मोगाचो जाकोब वर्तो म्हणटात ताका कित्याक म्हळ्यार सोम्याक दोग जाण जाकोब आशिल्ले आपोस्तल एकलो दिके कुडला एकलो दिके व्हडलो देखून जाकोब वर्तो हाका म्हणचें आशिल्लें आनी एकल्या जाकोब धाकटो म्हणचें आशिल्लें हो जाकोब वर्तो सोम्या जेजूचो आपोस्तल सोम्या जेजूची शिकवण लोकांक प्रचार करच्यांत जेरुसलेमांत आसता आसतना हेरोद राय भुरग्यांक संवार केल्लो ताचो नातू अग्रिप्पा पयलो तो राय जावन आशिल्लो अग्रिप्पा पयल्या रायाच्या त्या काळार 43 AD 3 इस्वेंत ताणें जाकोबाक जेवशी मारयलो कोणें हे कंप्लेंट केलें जाकोबाच्या विरोध आनी तें कंप्लेंट केल्लें अग्रिप्पा रायाक जाकोबाक हाडून तनकी करून जेवशी मारूंक कारण जालें आनी अशें ताच्या जेजूच्या 12 जाणां शिसां पैकी पयले मार्तीर मेल्लो जावन आसा जाकोब 43 AD आनी अखेरीक ताच्या वयर केल्लें कंप्लेंट तोय जाकोबाचें दैर पळोवन जाकोबाचो पाटलाव करून तोय मार्तीर मेलो जाकोब वर्तो सोम्याचो आपोस्तल आनी ताच्या विशीं आज पवित्र पुस्तक आयच्या वाचपांत कितें म्हणटा पळया इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार शब्द आयकला तुमी इन्फ्लुएन्स करचें हाका एक पोस्ट दिजेच वो बारी बरो ताका पोस्ट नाका हाका दी इन्फ्लुएन्स करचें व्हडल्या मनशाचें लेटर हाडचें शिफारस करून हाडचें MLAचें शिफारस आसा त्या देखून पोस्ट हाका अशें इन्फ्लुएन्स करचें आनी सालोमे आवय जाकोबाची आनी जुवांवची जेजूची मावशी इन्फ्लुएन्स करूंक आयली दोगांय पुतांक हाडून आयली हळे तुका बरी वळख आसा काजन्सान आयल्यान तुज्याच काजन्सांक म्हजें एक ल्हानशें मागणें तुज्या लागीं एकल्याक तुवें उजव्याक आनी एकल्याक तुवें दाव्याक उरले कितले आनी 10 जाण उरल्यात तांकां पयस तुवें बसयचें तिणें कितें चिंतल्लें कोताय तुमकां प्रायम मिनिस्टर जेजू इज प्रायम मिनिस्टर रायट सायडीक कोण जाय गृहमंत्री होम मिनिस्टर लेफ्ट सायडीक पयशांची फायनान्स मिनिस्टर देखून हे 2 पोस्ट तांकां उरल्यांचे म्हणणी मागीर उरल्यांचे पुरा दी तूं फस्ट 2 पोस्ट इन्फ्लुएन्स करूंक आयली पांयांक पडली पराती लागली पूण जेजूची जाप कितें नो इन्फ्लुएन्स ओन्ली दोज टू डिजर्व वील गेट इट इन्फ्लुएन्स ना कोणाक ते म्हज्या बापान निगदीत करून दवरल्या ताका मेळटले म्हजी काल्स ते पियोंक शकतात गे तिणें ताणें ते म्हूण सांगले आनी ते दोगी जाण उठून उबा रावले आमी पियेता ताणें कांय खालें म्हण चिंतलें ही गोत्तू ना काल्स पियोवची म्हळ्यार वायन घालून काल्स पियेता इल्लेशें घालून उनुदाक तें पियेता खालें म्हण चिंतलें म्हण गोत्तू ना पवित्र पुस्तक सांगता फोडले आमी पियेता आनी जेजून सांगलें तुमी पियेतल्यात म्हणलें खरें पूण उजव्याक या दाव्याक बसचो
बसोवचो अधिकार म्हाका ना, तें बापान कोणाक दवरना तांकां मेळटलें. आतां तुका गुसू 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 सुरू जालें. कोणा मदें? आपोस्तलां मदें. हा हे पळय दोग जाण इन्फ्लुयन्स करूंक आयल्यात, आवय पळय आयल्यात तेंचे इन्फ्लुयन्स करूंक रायट आनी लेफ्ट तांकां जाय खंय. अशें गुसू 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 इल्लें चड जावन येताना जेजून सगळ्यांक बसलें, थंड रावा थंड रावा. आनी थंयसर ताणें शिकवण दिली. त्या भावांचेर सक्कडी रागान पेटल्ले. आनी जेजू म्हणालो त्या वेळार, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल तांकां लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण अशें तुमच्या मदें जावं नजो. कित्याक जेजू जावन आसलो तो कसलो मुखेली म्हणून, संवसाराचो मुखेली न्हय तो सर्गेच्या राजाक व्हरोंक ह्या संवसारी आयिल्लो मुखेली. ताचें राजपट अधिकाराचें आसलें न्हय. चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर तें पुरा ताच्या थडें ना म्हणून जेजू जाणा आसलो. पूण आपोस्तल नेणा आसले. आपोस्तल तशें चिंतले, वो व्हडलो मनीस कित्याक अजापां करता म्हूण लोक धांवन येता. लोकांनी धांवन येताना सक्कडी आमकां पळयतात. त्या देखून एक एक पोस्ट आमकां आसल्यार बरें न्ही, तसलें चिंताप आशिल्लें. आनी जेजू सांगता, तुमचे मदें 10 जाण आसात हांगा, 12 जाण आसात हांगा, तुमचे मदें कोण वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं. चाकर व्हरतो गे, धनी व्हरतो न्ही. खंयच्या घरांत धनी चाकर व्हरतो आनी धनी ताच्या सकयल आसतो? हर एका घरांत धनी व्हरतो आनी चाकर ताच्या हाताखाल आसचो, सेवा करचो. पूण जेजू म्हणटा, तुमी चाकर जाय. तूं व्हरतो जावंक अपेक्षीत जाल्यार चाकर जाय. तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता ताणें गुलाम जाय. नोवेच शिकवण पॅराडॉक्स. व्हरतो जाल्यार गुलाम जावचें आनी पयलो जावंक अपेक्षीत ताणें हेरांचो चाकर जावचें, पॅराडॉक्स. असाध्य जाल्लें. तसलें चिंताप त्या वेळार आसलें. आनी जेजू त्या वेळार एक नवी शिकवण दिता. मनशा पोती हेरांक आपले सवे साकरेक लावंक येवना. जेजू हेरांनी सेवा साकरी करी जाय म्हणल्या खातीर येवना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हणून आयला. सर्वंट लिडरशीप ह्या मुखेलपणाद्वारे मात्र तो वर्तो जालो, अमर जालो. तें मस्त जाणांक आमकां समजना. आमकां लिडरशीप म्हणल्यार घडलें वयल्लें फस्ट वयर आसा जाय, हर एकल्यानी पळय ताणें उलयल्लें आयक जाय, तसलो मात लिडर म्हण चिंता हांव. पूण सक्कडां मदें बसून, सक्कडां बरें जावन सक्कडांक मुखार सरचो एक व्यक्ती खरो मुखेली जावन आसा. हें आज जेजू स्पश्ट आमकां सांगता. त्या देखून हे मुखेली कोणें कोणें जावी येता. आमकां सगळ्यांकी जावंक अवकाश आसा, सगळ्यांकी जावंक हांगासर आसलेल्यांक अवकाश आसा. पूण प्रयत्न इल्लें करी जाय. प्रयत्न कशें करचें? सेवा करी जाय, गुलाम जाय, चाकर जाय आनी तुजें काम निश्ठेन करी जाय, निश्ठेन करी जाय. आनी त्या वेळार मात्र आमकां लोक मानता, हा आमचे कामाचे मनीस जावेत. एक खंयचीच वस्त घरांतली काडचें न्हय. खाली सकयल पडल्यार काडून वयर दवरचें. आमचें कामाचें जावेत. एकच एक फट मारिना, सतत सांगता आमच्या कामाचें जावेत. काम करतना मोबायलांनी आयल्यार तेगेन थंयच दवरला. तें पुरा काडून टायम वेस्ट करना. हर एक मिनीट बऱ्या रितीन काम करचें व्यक्ती असलें सांगचें तसलें आमी जाय. आमच्या घरां आमी सगळें काम करता, पूण असल्या मनोभावान आमी काम केल्यार तुवें केल्लें बरेंपण देव पळयता आनी तो तुका वर्तो करता, तो तुका मुखेली विंचता, तो तुका रायपाट बांदता. तसलें मुखेलपण आमचे थंय येवच्या खातीर आयच्या दिसाच्या
या फेस्ता संदर्भी सांत जाकोबाच्या फेस्ता संदर्भी आमच्या या देव टेंपलांत आमच्या पात्रोन सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मुखांतर देवा लागीं आमी मागया आमेन. म्हज्या बाबा आनी भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नेत्या पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कश्टा मरणाची खालस सगळ्या धर्मदुतां भितर भगवान जुआंवक पयली पियोंक दिली. त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रक्तस्नान सो उडास काडून हे पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दे. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babar so good, purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो, बगेवन जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक एक बोवा पोरबायेचें मागणें करूंक शिकयल्लें. तेंच आमच्या बापा म्हणलें मागणें आतां आमी सांगाता. म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां गाळ्ळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जाकोबाक आपलो आपोस्तोल जावंक आपणें दिल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयिल्लेली आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितूंतल्यान बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या धर्मदुताची परब संभ्रमून या दिनवासण्याच्या बलिदानात आता आम्ही वांटो घेतला. भगवान जाकोबा भशेन या संवसारांत जेजूच्या पोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टांचे कालसींतले पियोवन सर्गार जेजूचे महिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. मिसाचे बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार.
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका हरगां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमकां लाभलां ताका आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण काणगेवन ह्या बगेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पुंशेताक आमी आयल्या. जावं देवाक मान आनी वगळाप. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायत्यांक बरेंपण लाभुल्लें आमच्या गामानाक आयलां. जायतें बरेंपण जालां. जायत्यांनी देवाक अर्गां दिल्यांत आमच्या पात्रोन संता मुखांतर आवय पुताक व्हडल्या अवघडांतले राखल्याक प्रत्येक रितीन अर्गां दिल्यांत. पांयाचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. तशेंच जायतें उसारणांतलें बरेंपण आमच्या मदें जालां. आमी हर एकल्याक साक्ष जावन आसा देखून देवाक अर्गां दिवया. जुवांव पावल दुसऱ्याचें बरेंपण आमच्या जिणयेंत जालां देखून आमी आमच्या जिणयेंत पेल्याक बरेंपण करच्याक आमचो बागेवंत आमकां आदार असो जावन दी म्हूण मागया. प्रार्थुया भो काकुळदारा बापा बागेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता. ताचे मरिपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरी बागेवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पसो देवा लागीं विनंती कर. हे बगेवंत जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. तशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळूर आयलोय. आमची घालती मागणी घेवन तुजे मुखार क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवंत जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारून आनी जिविताचे कश्ट भेटोवंक आमकां प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजे बसात. जायतीं तेसावां घेवन तुमी ह्या पुंशेताक आयल्यात. तुमच्या पैकी जायत्यांनी तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पून दिल्यांत ती हांगासर आमी मुखार दवरल्यांत. ही सगळीं तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन देव कोणें तेसावां घाल्यान तांकां लाबोवन दी म्हूण कालतेपणी आमी मागया. बरी भलायकी मेळोवंक तेगा जाणांनी. पांयांची दूख उणी जावंक दोगांनी. राग उणो जावंक दोगांनी. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. मोतीची पिडा गूण जावंक दोगांनी. एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक. घरांत समाधान मेळोवंक दोगांनी. सुनेक बरें काम मेळोवंक. बरी सैरीक मेळोवंक 9 जाणांनी. कॅन्सर पिडा गूण जावंक दोगांनी. जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक. ऑपरेशन नासतना पिडेतावन गूण जावंक. काजारी जिवितान कश्ट नासचे एकल्याक कश्ट आळू जावंक समाधान मेळोवंक. जावयांचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक आनी रीण फारीक करूंक साध्य जावंक. ऑपरेशन केल्ल्या ताची दूख उणी जावन दिसपट्टी कामां बऱ्या रितीन करूंक. पांय मुये येवचे तशेंच पांयांनी येवच्या वांकळांत जावन बरें जावंक. भायर पडिल्ली बेंजार मुदी पाटी मेळोवंक. एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक. चिंतल्लीं कामां बऱ्या रितीन पंथाक पावोवंक. बरी न्हीद पडोवंक. आत्मियाच्या पिडेतावन भलायकी. एका स्त्रियेक जेवंक सारकें जावन पांयांक बळ मेळोवंक. बरें काम मेळोवंक आनी बें पयस सरोवंक. बरीं कामां मेळोवंक 14 जाणांनी मागलां. परगांवांत वचोवंक आनी अवकाश मेळोवंक 2 जाणांनी.
परगांवांत बरीं कामां मेळोवंक मागलां देव आपोणे फावो जावंक दावेच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी बरे अंक मेळोवन उत्तीर्ण जावंक दुवेसो बाळंतेर बरो जावंक पांयांच्या गांठींची दूख उणी जावंक एकल्यान आराम केल्लो शिकपाक वर्स बऱ्या रितीन ताणें आखेर करच्याक वाटेचे समस्ये परिहार जावंक एका तरणाट्याक वायट संवयांत जावन पयस रावंक सुटसुटीत जावन काम करूंक वडिलांक काल जावंक एका तरणाट्याक ताणें शिकोवंक वेच्या जाग्यार बरें एकामडेशन मेळच्याक पायलेर तावन एक भाऊ कश्टोन आसा जायते कश्ट ताका दूख आसा ताका बरे भलायकी मेळच्या खातीर मागलां एकल्यान काजार जाल्ल्यान ताची पोतीण कातोलीक धर्म स्विकार करच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागलां ही सगळीं तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिवया जें कितें पातयेणेन आमी मागता तें सगळें आमकां आमचो पात्रोन सांत मागोवन धाडटलो म्हणली आमची पातयेणी आमचो बोरवोसो ही सगळी मागणी परत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया ही सगळी मागणी देव आयकोवन दी आनी कोणें तें मागलां तांकां तें फावो करून दी म्हूण कालतेपणान आमी मागया तूं आमकां पाव येवकरीच तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां जसाय दी शेकी एक दीस मोरये आनी माये आनी सर संता भक्ता सगळीं सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन सोमयाचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी बाबार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे आमेन भगवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आमेन आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन संदीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर देवो आमेन मोगाच्या न्हू ह्या पुनशेताक तुमकां आमी परत मोगान स्वागत करता एक फावटी हांगासर पुनशेताक तुमी येतात देवाचें आशिर्वादा मागोवन आमच्या संता मुखांतर पाठीव येतात
तुमकां बरात आमी देव बरें करूं तरी एका रितीनी ह्या पुनशताच्या बरेपणा खातीर फुलाची पाकळी दिवन तुमी बरेपण करनंत आसात तुमची सर ते सावां आमचो भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो देवा तावन मागोवन दिवन दी म्हणली आमचें मागणें आनी आमची पातयेणी आनी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा हांगासर जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक तशेंच मुड्डोम दिल्ल्यांक आमी आतां मानाच्यो वाती वांटतल्या मानादीक दोतोर बापांनी त्यो वाती वांटी जाय म्हूण हांव उलो दितां आज जेवणाक आमकां स्पॉन्सर दिलां ग्लॅन्सिया एस डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो तशेंच मुड्डोम दिल्यात फ्रँकी सिक्वेरा आनी कुटाम बाळोक जेजू वाडो मारिया कीत डिकुन्ना पेरमुदे पीटर डी आल्मेडा सांबोस्त्या वाडो रोजी डेसा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो रोजी डेसा डेनिस गोन्जाल्वीस वामंजूर जो ॲग्नेस डिसोजा पोंपई वाडो मॅक्सिम डिकुन्ना बाळोक जेजू वाडो मार्गरेट डिसोजा सान तोमास जानीस डिसोजा फातिमा पयलो वाडो स्टॅनी लोबो भाग्यवन कुटाम वाडो आयवन क्लेरिटा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो क्रिस्टीन डायस फेरार मुड्डोम दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जुआंव पावल दुसरो तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर विनंती करून दी म्हणून हांव मागतां आयचे मिसाचे संभ्रामीक मीस भेटोवन अर्थ बरीत प्रसांग दिल्ले ह्याच पुनशताचे रेक्टार रोनाल्ड कुटिना बाब तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुआंव पावल दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवान जुआंव पावल आमचो मोसाण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुआंव पावल दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवान जुआंव पावल आमचो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या दोवरा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या दोवरा राजी संगम मग सेवा तू सोबत जर पाठलावता ख्रिस्ता सोतू बळबो कोबी सवे सोराय तुबो भाग्यवान जुआंव पावल दुसरो राजी संगम मग सेवा तू सोबत जर पाठलावता ख्रिस्ता सोतू बळबो कोबी सवे सोराय तुबो भाग्यवान जुआंव पावल दुसरो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या दोवरा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या दोवरा मोगाळ पुता सोपे आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां
मागे वन जुवांग पावल दुसऱ्या कसो विनंती कर मागे वन कसोचे करवे वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.